पवित्र पुस्तकांत जाणवायेचीं पुस्तकां आसात. तांतले देवान मोइजेसा वरवीं आपले विंचून काडलोले पोरचेक समृद्धीचे कायदे दिलोले. न्हय मनशांक आपलो गुलाम करूंक, पूण मनशांक जिवीत दितली वाट दाखोवंक. मनशांक देवान सत्तेन रचला आनी हेंच सिराकाच्या पुस्तकांतले आयचे पयले वाचप सांगता ह्या उतरांनी. तुजेच आदीन आसा, तुका खुशी ताका हात घाल, तो विंचून काडीत तें ताका मेळटलें. मनशा फुडें जिवीत आनी मरण आसात म्हूण आयच्या वाचपांत मेळटा, आनी हाका सोर केलोली आसात उजो आनी उदक. उजो पाड घालता आनी गोबर कोत्ता, जाल्यार उदक शिंपता आनी जिवीत दिता. आतां देव ह्या वाचपांत आमकां सांगता आमचे मुखार उजो आनी उदक मांडलोली आसात, आनी जे आमी विंचून काडीत ते आमकां मेळटले. दुसऱ्या वाचपांत कोरिंथकारांक बरयलोले आपल्या पयले चिटीन सांत पावलू संवसाराच्या आनी संवसाराचे राज चलयतल्या मनशाची जाणवाय देवाचे जाणवायेक सोर करूंक जायना म्हूण कळीत कोत्ता. देवा कडच्यान येता ती जाणवाय लिपलोल्या तेव्या सारकी. आपल्या आत्म्या उद्देशे देवान ही आपली जाणवाय उगडापी केल्या. दोंगरावेल्या प्रवचनांत आपलो पाटलाव कोत्तल्यांक जेजू समोर्तीन सांगला ताचो सोपुनायेन अर्थ दिता. जेजू समोर्त वो प्रवादी सांगतात तें काडून उडोवंक न्हय, पूण तेंच सोपुनायेक पावोवंक आयलोलो. हेंच आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान सुरवातेच्या उतरांनी कळोवन येता, जेन्ना जेजू म्हणटा, जिवेशी मारूं न्हय. पुर्वजांक अशें सांगलोलें तुमी आयकलां, तर हांव तुमकां सांगतां. कायदो मनशाक गरजेचो, पूण कायद्यान मनशांक आपलो गुलाम करूंक जायना. मनशाची सत्या काडूंक जायना म्हूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. वयल्या वयर कायदो पाळल्यार पुरो न्हय म्हूण जेजू शिकयता. आमच्या मनांतले हिंदेसांव आमच्या काळजांत आमी बाळगून दवरता तेंय बी देवाक गरजेचें म्हूण जेजू आमकां सांगूंक सोदता. मनशा फुडें जिवीत आनी मरण आसा म्हूण आयच्या पयल्या वाचपांत मेळटा, आनी हाका सोर केलोलो आसा उजो आनी उदक. उजो पाड घालता आनी गोबर कोत्ता, जाल्यार उदक शिंपता आनी जिवीत दिता. झाडांक उदक घालून शिंपतात तशें आमच्या जिविताक फायद्याचें तें करुया. भलायकी सांबाळुया. भलायकी प्रेशितायेचो कोत्तल्यांक आमचो सोकात दिवन पेस्ट पिडा आड जे उपाय घेवंक जाय ते घेवया. जेजूचे शिकवणे पोरमोणे चलून दुसऱ्यांच्या जिवितांत दूख हाडटा तसलें कांयच करिनासतना तशें तांची उर्बा वाडोवंक आमच्यान करूंक जाता तितलें करुया. जिविताची संस्कृताय आपणावया आनी मरणाची संस्कृताय पयसावया. जिवीत सोपुनायेन जिवंक एकसुरें जिवीत सोडून दुसऱ्या सांगाता जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करुया. दर एकल्या पासत फावो ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.